माझे नाव दादापीर पाटील. कितले वर्सां जालें तुका फुटबॉल खेळूंक लागलें? म्हाका जाले 10 वर्सां माहीत जाले. कोणाक कोणाक खेळ्ळो? धाकले ल्हान आसतना सावन साई स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया खेळ्ळो. मागीर खुबशे क्लबा खेळ्ळो, लायक डेम्पो बीन खेळ्ळो, अंडर-20 बीन, आनी प्रोफेशनला बी खेळ्ळो. आनी आतां ह्या वर्सा म्हणल्यार हें करता फर्स्ट डिविजनाचेर. लास्ट इयर कुंकलीमा खेळ्ळो. आयची गेम तुका कशी जाली? आज गेम कशी जाली? आयज बरें खेळ्ळें. टीम बरें परफॉर्मन्स दिला म्हणून तो गेम गोलान कन्वर्ट करून आमी जिखले. तुज्या फ्युचर्स प्लॅन कितें आसा? कितें करूंक सोदता आतां फ्युचर? म्हाजे फ्युचर प्लॅन आहा ते आतां खेळपाक सोदता. चान्स मेळटा तशें खेळपाचें आनी म्हाजे गांवाच्या भुरग्यांक जाता तशें वयर काडपाक सोदता. आतां वर्ल्ड कप चलता, तुजी फेवरेट टीम कोण? म्हाजी फेवरेट टीम आहली ती पोर्तुगाल. ती पिड्यार जाली. आतां कोण दिसता तुका? कोण जिखतले दिसता? आतां आहा ती लास्ट फ्रांस. नवे भुरगे जे खेळपाक येता तांकां कितें मॅसेज दिवपाक सोदता? नवे भुरगे येता ते जाता तितले ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ते यूज करूंक जाय आनी ग्रावंडार चड टायम दिवंक जाय खेळपाक. थँक्यू.